जेजून उपास करून आपल्या मिसांव सुरू केल्ले आमी जाणाव, तरी जेजून आपल्या शिसांक उक्त्यान उपास करूंक सांगले आमी नेनाव. जुवांचे शिस बेगीनच येवंक आसचे झडतेक तयार जावन उपास करताले आनी तांकां हो जिनी बदलापाचो संकेत जाल्लो. आयची सुवार्ता मातेवाचे सुवार्तेंत सुंकागार मातेवाक जेजून आपलो पाटलाव करूंक आपयल्ल्या पाटापाट येता. जेजून उक्त्यान पातक्यांक स्विकार करची रीत आनी पातक्यांनी जेजूक स्विकार करची रीत स्नानीक जुवांच्या येवंक आसचे झडते विशीं सत्राय सांगच्या की विंगड आसली मात्र न्ही, एकमेट मुखार आसली म्हणयत. उपासा बदलाक जेजू आपणा मुखांतर लोक देवाशी परतल्ले पळोवन उल्हासीत जाल्ले दिसून येता. हें पळोवन घुस्पडिल्ले जुवांचे शिस तुझे शिस आमी करचे परी कित्याक उपास करिनात म्हणून सवाल करतात. होरेत आपणा सांगत आसता पर्यंत काजाराच्या ओवळ्यांनी उपास करूंक जायना म्हणली गजाल इजायाची अध्याय 60 वाक्य 10 हांतली उतरां उगडासा घाडतात. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलों, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो, कित्याक मुकुटान नेटयलेले एका नवऱ्या परी आनी भंगारान शृंगारायलेले एकले होकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी नेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुट लायली. ही उतरां राजाच्या पुनर्स्थापना वेळी उल्हास पावचे शिवाय उपास करचो न्हय म्हणून सुचयतात. होरेताक तांचे तावन कांड वरचे दीस येतले आनी तवळ ते उपास करतले. ही उतरां इजायाची अध्याय 50 वाक्य 8 हांगासर सांगिल्लीं उतरां सुचयतात. ताचेर जबरदस्ती केली, फरमान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. ह्या प्राजिताच्या काळार सुवार्तेंतलो होरेत जेजूच म्हूण आमकां स्पश्ट जाता. तशेंच ताचें मिसांव सारकें समजनासल्या वरवीं आनी ताच्या मिसांवाक विरोधपण दाखयल्ल्या वरवीं ह्या होरेताक जेजू काडून व्हरचो दीस येता म्हूण आमी समजूं येत. हे मुखांतर सुवार्तेंत जेजूचीं उतरां आपलें कश्ट मरण सुचयतात. देखूनच हो उपासाचो वेळ आनी सुवार्तेचे नदरेन आमचो उपास जेजूचें कश्ट मरण नियाळचे दिशेन पुरक म्हूण आमी समजूं येत. आमचो उपास आमच्या दोळ्यांच्या होरबोसाचेर, कानांच्या उतळपणाचेर, जिबेच्या मालदिसांवाचेर आनी आत्म्याच्या स्वार्थाचेर जैत वरचे तसलो जावं की जोगतो वेळ आयला न्हय.